वंदन तुका जेजू वैभव तुका जरदान तुका जेजू नमान तुका जेजू बापाचे पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नावी आमेन. आयच्या दिसा देवाचें उतर आमकां फोव जाला मातेवाचो वांजेल पयलो अध्याय 18 ते 25 वाक्या. जेजूचें जनन मॅथ्यू चॅप्टर 1 वर्स 18 to 25. क्रिस्ताचें जनन हे परी जालें ताच्या माते मरियेक जेजू लागीं करर जाल्लें, पूण तांच्या लग्ना पयलें ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेस जाली. तिचो पती जुजे नितीवोन मनीस तरी मरियेक आपाकीर हाडूंक ताका खुशी नातली देखून ताणें तिका गुप्ती सोडची म्हणून चिंतलें. पूण ताणें अशी आलोचना केली तितलीच ताका स्वप्नान सर्वेस्परचो एक दूत दिश्टी पडलो आनी म्हणालो, जुजे दाविदाच्या पुता मरियेक तुजी पतीन जावन म्हूण तुज्या घरा हाडूंक भियेनाका, कित्याक तिचे थंय गर्भीस सम पवित्र आत्म्या वरवीं जाला. ती एक पुताक प्रसूत जातली, तुवें ताका जेसू म्हूण नांव दवरूंक जाय, कित्याक तो आपल्या परजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो. हें सगळें घडलें पूर्ण संवच्याक प्रवाद्या मारिफात सर्वेस्परान म्हणलें तें. एक अंकार चली गर्भेस जातली आनी एका पुताक प्रसूत जातली आनी ती ताका इमानुएल म्हणून आपयतले. इमानुएल म्हळ्यार देव आमचे सांगता म्हणून अर्थ. जुझेन न्हिदेंतलो उठतस सर्वेस्पराच्या दुतान फरमायल्या प्रमाणे केलें. मरियेक आपली पतीन म्हणून ताणें आपल्या घरा हाडली, पूण ती आपल्या पुताक प्रसूत जायसर तिच्या लागीं कसलोच कुडीचो संबंद ताणें दवरलो ना आनी बाळकाक ताणें जेजू म्हूण नांव दिलें. आज हें उतर आमकां फोव जालां जेजूच्या जल्मा विशयंत. जुजेक देवदूतान येवन संदेश दिल्लो, कित्याक ताका सोडचें म्हणून त्या मतीन चिंतलेंच देवदूत आमी पळयता ह्या एका पैनार पयिल्लें देवदूत मरियेक दिश्टीक पडटा, गाब्रियल बुडवो, आनी हे जेजूचे येण्या विशयंत कळीत करता. तरी एक्सेप्ट केल्या उपरांत सर्वेस्पोर देव दुता मारिफात जुजेक लागीं मात्र उलयला. जुजे लागीं मात्र उलयला. हर एक दर्शन हर एक स्वप्नां जुजेक मात्र. मरिये माये कडेन उलयल्लो खंय मागीर उल्लेख ना. क्रिस्त जल्मता म्हणसर मागीर क्रिस्त तांचे सांगता आसतना खंडीत तांच्या लागीं कितलें संभाशण जालां, कितलें तें उलयलां, कितलें ताणें डिस्कशन केलां तें आमकां मस्त संगती पवित्र पुस्तकान बरयल्ल्यो नात. पूण आमी समजून काडयेत, आमी मतीन चिंतून काडयेत कितें पुरा घडलां आसतलें म्हणून. देखून ह्यो सर संगतीक आज आमी साक्ष जावन आसा ह्या संवसारान जियेतली. जेजू येतलो, जेजू आमकां परत ताचे सांगता आपूण व्हरतलो म्हूण सांगता. आज एक उतर सकाळीं आमकां वाचता आसतना मेळ्ळें इब्राहिमाच्या पत्रांत 2 अध्याय 14 वाक्या. आज म्हाका मेळ्ळें तें उतर जावन आसा. आनी आतां आमी सगळीं आमी ताची भुरगीं रक्तामासाच्या सैमाचे जावन आसतना, आमी रक्तामासाचे सैमाचे जावन आसतना जेजूय रक्तामासाचो जावन मनशा सैमाचो जावन ह्या संवसारी ताणें जल्म घेतलो म्हणटा. देखून आमी रक्तामासाचे जावन आमकां सडवण दिवच्या खातीर जेजूनी रक्तामासा वरवीं ताजी कूड घेतली आनी आमच्या मदें तो जियेलो, आमच्या मदें तो आयलो. देखून हे संगती आज बारीक गरजेची. कित्याक आज संवसारान पळयता आमी कितें पुरा अनावतां घडटात, कितें पुरा अनवरां संवसारांत येती आसात. एकेका राष्ट्रांत झुजाचीं मोडां सगळीं संवसारांत काळो कांत असले बरी दिसता. परत ह्या संवसाराक उजवाड फांकेचे जाल्यार, परत प्रकाश फांकेचे जाल्यार जेजू क्रिस्त खंडीत जावन हाका एकल्याक मात्र साध्य. हे संगती पुरो आमचे ताण पयस करूंक, ही निराशपण, ही सलवणी, हे सगळे आमच्या काळजाची कोडसाण जावंक पुरो, कुटुंबाचे समस्या जावंक पुरो, हे सगळे आमचे ताण पयस करूंक एक व्यक्ती मात्र हाका देवान विसरून काडलेली, ताचें नांव जावन आसा जेजू क्रिस्त या इमानुएल म्हणून. इमानुएल म्हळ्यार जेजू सदांच आमचे सांगता जियेता. हर एक दीस ताचें येणें आमच्या काळजांत जावंक जाय. सकाळीं उठतस आमच्या जिवितांत जेजूचें येणें जावंक जाय. देखून झेरेमिया प्रवादी सयत प्रवाद करून सांगता हेचे पयले मासाप 20 आनी 3 अध्याय 5 ते 8 वाक्या. झेरेमिया चॅप्टर 23 वर्स 5 to 8 अशें सांगता. पळया येतले दीस उलयता तो सर्वेस्पर, आनी त्या दिसांनी हांव दाविदाक एक प्रामाणीक कोंबरी उपसयतलो. तो खरो राय कसो शाणेपणान राज चलयतलो आनी देशांत न्यायनीत सांबाळटलो. संवसारांत न्यायनीत करीचे जाल्यार परत जेजू क्रिस्ताचें बळवंत येणें संवसारांत जावंक जाय.
आनी खंडीत जावन आज हर एकल्याच्या जिवितांत जर जेजू जल्मोन येत जाल्यार तांच्या काळजान जल्मोन येत जाल्यार संवसाराचें रूप नवें जातलें न्ही. कित्याक सगळे लोकच बरेपण जाल्यार पूण लोक आजुनूय खोटेपणान जियेता, वायटान जियेता, कुटुंबा मदें संबंद बरे नात, भाऊ भयणी मदें संबंद बरे नात, आवय बापायक जावन संबंद तुटलेले आसात. कितलीं भुरगीं आज ओले पुरा परिस्थितीन जियेतना हांवें चिंतचें एक फावटी जेजू कशें सोंसता आसतलो. जेजू कितें पुरा बगनाका. आमकां अजुनूय कित्याक मतीक उजवाड मेळना, अजुनूय कित्याक अजुनूय आमी एकामेका द्वेश करनासाव, एकामेका बक्षी नासतना साव, एकामेका वाद विवाद करनासाव, एकामेका कोर्टान केसी घालनासाव, एकामेका संवसाराच्या आशा आकांक्षे खातीर आमी लब्धून जिवचें आमकां पळोवंक मेळटा. तर केदाळा आमचें जिवीत परिवर्तन जायत. देखून आज आमकां सगळ्यांक जाय जेजू तावन संतोश जाय जाय, समाधान जाय जाय, जेजू तावन हिलींग जाय जाय, जेजू तावन दिल्ली तें नवें जिवीत मात्र आमकां आपणावंक नाका. तर कोलो विपर्यास नेंगी मनशाच्या जिविताचो विपर्यास पळया. जेजू तावन सगळें बरेंपण आमकां जाय जें, पूण जेजू एक जिनी सांगलें, पदकी जिनी बदला बरी कबार सतमाना, कित्याक सर्गींचें राज लागीं पावलां तें मात एक्सेप्ट करूंक नाका. जेजून सांगलां सदां तुमी पयले देवाचें राज, उरलेल्यो सर संगती हांव तुमकां दितलो म्हणून. उरलेल्यो सर संगती आमी सोदता पूण जेजूक मात्र आमी देवाचें राज आमी सोदिना. देखून मस्त जिवितांत बदलाव आनी येवंक जाय मोगच्या भावा आनी भयणी. अशेंत आमी जियेल्यार ह्या खोटेपणान, ह्या मोसरान, हग्यान, जिद्दान, स्वार्थान, मानाभेद, थंड, पोजडेपण, बेबदेपण, पानसव हे काण घेवन आमी जियेल्यार खंडीत सर्गींच्या राजाक आमकां वचोंक जायत गी, ताचे बागील तरी पळोवंक जायत गी म्हणून आमी एक खंडीत जावन मोतीक हाडी जायच्या दिसा देखून जेजूच्या जल्माक आज आमी तयार करता. आमचें जिवीत, आमच्या जिवितांत आमचें एक काळीज तयार करीचें, आमचें काळीज नितळ करीचें, आमच्या काळजांत असलें खोटेपण सगळें भायर काडीचें, एक नवें जिवीत आमी आपणायचें. त्या जाल्यार मात्र संतोशान जेजू आमच्या काळजांत येवंक खंडीत जावन तो तयार आसा, तो तयार आसा खंडीत जावन. केदाळा तूं तुजें दार म्हळ्यार काळजाचें दार उगडताय गे म्हणून उगडपणाच्या ग्रंथांत आमी वाचता 3ऱ्या अध्यायांत आनी थंय 20व्या वाक्यांत तुज्या काळजाचेर हांव बडोर आसा, कोण दार उगडटा तेजे भितर हांव वस्ती करतलो आनी हांव वस्ती करता, म्हजो बापूय म्हजे सांगता वस्ती करतलो. आमी दोगी तांचे सांगता जेवणाक बसतले, आमी तांचे सांगता जेवतले म्हूण सांगता. देखून आज आमचे काळजाचीं दारां उक्तीं करया, भायर काडया तें खोटेपण, राग, मसोर, हागें, जिद्द, स्वार्थ, माराबे, थंड, पोजडेपण, बेबदेपण, पानसव असलीं सगळीं ही सैतानाची फळां असले सत्य संगतीतावन आमी भायर या. हें सगळें खोटेपण आमचेतान पयस करया. जेजूच्या अमलीक रक्तान आमकां आमी नितळ करया, पवित्र करया आनी परिशुद्ध जावया. जेजूच्या महिमे खातीर आमकां आमी तयार करया. हें जावन आसा आयचो संदेश देवान म्हाका आनी तुमकां दिवचो जावन आसा. देखून जिविताच्या वाटेर आमी चलता आसतना क्रिस्ताच्या येण्याच्यो जायत्यो साक्षी आमी पळयता पवित्र पुस्तकांत आनी क्रिस्ताच्या येण्याच्यो थोड्यो तिळशोनी आमी पळयता. जेजूक ताच्या येण्या विशयी ते विचारतात, ते जाल्यार जेजू थोडी तिळसोनी दिता. माथेवाच्या वांजेलांत आमी वाचयेत 20:4 अध्याय वाक्य 5, वाक्य 11, वाक्य 20:4. सबार जाण म्हजें नांव येतले आनी आपूण क्रिस्त म्हणून म्हणटले, तवळ सबार फटकिरे प्रवादी उरतले आनी जायत्यांक टकयतले. आज आमी पळया मनशाचे फाटलावदार गे, जेजूचे फाटलावदार गे, कोणाच्या टोखयतल्या आनी थंयच्या फाटल्यान आमी आसा गे. देखून पाटी परतया, आमचे जिवीत पाटी पवित्र सभेक हाडया आनी आमचें कितें देवाचें उतर आसा तें आमी पाळया, देवाच्या उतरा प्रकार जिवंक प्रयत्न करया. आनी झुजां जातलीं आतां जाती आसात सगळ्यांनींतल्यान 20:4 अध्यायान माथेवाच्या आमकां सांगता 6 आनी 7 वाक्या. लक्षिल्ल्या गांवांनी जातात त्या लढायचो आवाज, राष्ट्राचेर राज्याचेर झुजाक देंवतले. ह्यो पुरा संगती आज आमकां पळयते आसा, घडते आसा. आनी भुंयकांपणी जातल्यो, क्रिस्ताच्या नांवान उपद्र जातले, तवळ तुमकां दुगदुंचाक धरून दितले आनी तुमकां जिवीश मारतले आनी तुमी म्हजे फाटलावदार देखून सर गांवांचो लोक तुमचो द्वेश करतलो. आज अशें जाती आसा म्हज्या भावा भयणीनो, सक्कट जाती त्या संवसारांत. देखून आमी प्रिपेर जावया, आमकां आमी तयार करया. जेजूचें येणें जावंचार आसा
आनी ह्यो संगती सगळ्यो कितें क्रिस्तान पवित्र पुस्तकान बरोवन घाल्ल्यो आसात त्यो सगळ्यो घडटी आसात आजकाल, सगळें घडटी आसा. एक एक गांवांत सगळं नाश जावन येता आतां एका कडेन पावसाद्वारे चंडमारुताद्वारे आनिकाल्याद्वारे आमी पळयते आसा. बचाव करूं कोणाकय साध्य ना, कोणाकय ताका आड रावंक साध्य ना. आनी खंडीत आमी ओल्यो संगती घडता आसतना आनीकी चड आनी चड आमी प्रिपेर जायचे. जेजूचें येणें आमच्या जिवितांत जातलें आनी जावच्या पयलें खंडीत जावन आमी तयार रावया आनी जेजू कडेन हें साज आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरगार जाता ते संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशें आमचीं पातकां बगस आनी आमकां ताळणीन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. आमेन. नमान मरिये कृपेन मरलेले सुमतीजे सांगता श्रेम तेर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगशें जेजो भाग्यवंती मरिये देवाचे माय अम्मा पापयां खातीर विनंतीकार आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक तसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं आनी बरो दीस तुमकां मागता.